पहिली गजाल अंकिताचे पेरंट्स ना, शी पास्ट हर पेरंट्स, त्याची मम्मी डॅडी एक्सपायर जाली. त्याचो बिकम अ यूट्यूब पार्टनर, स्टार्ट युअर अर्निंग जर्नी. हांगासर एप्लाय नावाचेर म्हाका क्लिक करूं येता, पूण हांवें करूंक ना. माझी चूक ना. समवन हिट मी विथ द कार एंड आय डायड. हांगा हू विल लुक आफ्टर अ. आम्ही 15 तारखेर परत येतली हा. त्यांना तू ड्रॉइंगा बी बरी काढून दवर. फुल 19 तारखेक नोव्हेंबराचे नोव्हेंबराचे 15 तारखेक तुझो बर्थडे. हांगा कोण आसूं नासूं, ह्या तुमच्या नातवाचो बर्थडे पळय, म्हाका पळय हांव करतलो आनी आमची आई रांदतली. सगळे चिकन बिकन कितें जाय हांव हाडटलो. आनी पळय 15 तारखेक हांव येतलो हांगासर दनपारचो आनी रातचो वयतलो हांगाल्यान. ऐकता मरे? चल आता बाबडो खेळटा पळय, तेजेर सामान लायला, सेट केला. आनी ही आई हेतून दवर, फ्रिजीन दवर गे. दुकान घातलंय. बरें चल, मी चल्लोय आता घरी. पळय काय बरी आई ते तुळस केल्या पळय, आपण खूद आपणाच्या हातीन केल्लेली आसा पळय. अशी आमगेर एक आसली खूब वर्सां पयलीं पळय. काय बरी, आनी हांगा काय बरी झाडां आहा पळय, सगळे जंगल जंगल कशें पळय, काय बरें. आनी हें तेंचें घर. केन्नाय तुमी हांगासर येत जाल्यार ह्या घराक बाबा जाता त्या प्रमाणान हेल्प करा. अशीच आमचे बाबू. आम्ही आता बाहेर सरता आणि तुझ्या बर्थडेक आम्ही येतली केक बी घेऊन. बरो धूम मचाले बर्थडे करूया मरे. हा, आणि स्कूलाक बी बऱ्या भाशेन वाच, कळ्ळें तुका? आम्ही नेक्स्ट टाइम येतली पण तेन्ना हांव तुझे ड्रॉइंगा चेक करतले. ओके चल, बाय बाय. बाय बाय. सो गाईज तुम्ही हे पळयता. सो गाईज हे तुम्ही देऊळ पळयता, हे आख्खे हिंडियेन 2 आसा, सारखे मुआ? आख्खे हिंडियेन 2 आसा. एक खंय आहा? एक राजस्थान, एक आमच्या गोंयान वाळपय हांगासर. एक आसा गोंयान आनी एक आसा राजस्थान. आनी हे देऊळ जावन आसा ब्रह्मचे. हे पळय, हे जे आमी देवळान भितन फुडें सरतात, हे देऊळ जावन आसा ब्रह्मदेव. ब्रह्मदेव पयला आसतलो तुमी प्रोग्रामांनी बीन, पिक्चरांनी पयला आसतले. तो ब्रह्मदेव म्हणटा पळय तो हो, हे ब्रह्माचे देऊळ आमचे. पळय केदे व्हडले देऊळ आहा ते ब्रह्माचे. लायफान केन्ना पावूंक नासलो, आयज पयल्या फावटी पावता हांगासर. बरें पांयां पडया आनी चलया मागीर आमी. तुका पळय हे ब्रह्माचे देऊळ आमचे. पळयात केदे व्हडले आहा ते. ब्रह्मदेव आमचो पळय बाबा, मजा. वाव, कितले सुंदर आहा पळय देऊळ ब्रह्माचे. हांगार आमी आशिर्वाद घेतात आनी चल्ली. गाईज आमचे क्यूट सबस्क्रायबर्स येयल्लेले आसा ऑल द वे फ्रॉम. एकलो येयल्लो आसा बेतीन आनी एकलो पर्वरीन. रे पर्वरीसून तुमकां आयज मेळटा पळय तेंचे कडेन फूल पावर सारके. हांव मातसो लेट जालो आयज येवपाक, कित्याक हांव आमच्या तेवटेन म्युन्सिपाल्टीन गेल्लो रिगार्डींग सम इश्यूज. पळय कोण वळखता तांकां आतां कमेंट करून सांगा. कोणाचो बॉयफ्रेंड बी ना जाल्यार पळया कशें कितें ते आसूं शकता. पळय तुमकां सांगलां आसतलें आपूण कामाक बीन वयता म्हणून, आनी कानान तेल घालून हेवटेन पावला पळय हालदो ना. पळयात कशें कितें तें. कितें म्हणूंक सोदता तुमकां की आमचे जे व्हिडियोज आसा पळय ते कशे आसता. तुजे व्हिडिओ पळयल्यार सामके इतके बरें दिसता. कितें टेन्शन ना जाल्यार तें पयस जाता आनी तूं मोटिवेट करता लोकांक पळय कशी हेल्प करता तूं. थँक्यू सो मच. पळोवन आमकां खरें बरें दिसता. आमकांय दिसता की आमी कितें तरी बारीकशें करचें अशें तुजें. म्हाका एक सांग, कितें मिस्टेक बीन जाता म्हाज्या ब्लॉगान? कितें मिस्टेक जाल्यार कित्याक पळय आमी जे गोंयकार आसा खबर आसा, आमकां आमच्या गोंयकार भावांक आमकां एक संवय आहा.
पळय बरो मरे कितें फाल्यां कितें उलयता आमचे गोंयकाराचे ते एक आमचे आसता आणि तसोच एक सारखे सारखे आणि तसोच एक कॉमेंट येयल्लो की अरे तुम्ही गायो मारतात मरे ब्लॉगान म्हणून सो भाव तू कितें सांगूंक सोदता आमच्या गोंयकाराचे तोंडाक आहात ते आसात ते जल्माच्यानूच आमी ते एनवायरमेंटान ते हे पळोवनूच आमी व्हडले जाल्ल्या गायो आयकोनूच व्हडले जाल्ल्या सारखे सो गायज आमचे कितें इंटेंशन अशें वायट आसा कितें आसा आमचे उलोवपाचे आमचे जे भुरगे आसा गोंयकार ते कितें करता ए भावा कसो रे कळ्ळें न्हू तुमकां कितें म्हणूंक सोदता ते शी तशें आमचें पण आमचें इंटेंशन केन्ना अशें रॉंग आसना सारखे आता हे भाऊ आमचे इतले पयसून आमकां मेळोंक येयल्या थँक्यू सो मच शेण्या तुजें नांव कितें दीपराज आनी राहुल आनी दीपराज पळय आपणाची लॅम्बो भावानी घेवन येयलेले आसा आमकां मेळपाक हे पळय हांगासर पार्क केलेली आसा दोगूय यामा पळय कशें कितें तें आतां थँक्यू सो मच शेण्या वकास अरे म्हाजी पळयल्या ती व्हिडिओ तुवें रेनकोट घालून बायकीर चडटा ती शिरकाल्या रेनकोट सेम अशें तें सिस्टम चल चल सांग बाबा टाटा टाटा सी यू टेक केअर बय देवळातले सगळे सामान धुतात फूल पावर सो गायज मेन म्हणटा ते तुमकां खबर आसा राणे सर आमचो विश्वदीप राणे तेणी त्या फॅमिलीक हेल्प केल्लेली आसा पूण कितें आसा जाणा थोडे लोक अशे आसता हेल्प करतात पण केन्ना दाखयनात तसोच तो तेणी हेल्प केली पूण केन्ना अशें सोशल मिडियाचेर दाखोवंक ना आपूण हेल्प केली करून पण ही डीड इट तेणी हेल्प केली न्हू बऱ्या प्रमाणान हेल्प केली आनी आमकां बरें दिसलें आतां कितें आहा हांव आमचे कडल्यान म्हणजे म्हाज्या न्ही हेजे कडल्यान आमी ते भुरग्याचो बर्थडे सेलिब्रेट करूंक सोदता येता ते थोड्या दिसांनी सो इट इज कितें आहा एक भुरगो तो तेका बाबड्याक मम्मी डॅडी कोण ना एक आजी तेजी आनी एक मामा तेजो हीच तेजी दुनिया ते दुनियेन समज आमी एक धाकटुलो पार्ट घेवंक सोदता जाल्यार कितें रॉंग आहा सारकें न्हू आनी दुसरी गजाल म्हणटा पळय ते आमच्या आत्मारामाची एक गजाल सांगूंक सोदता तुमकां की तेजें एडमिशन जाल्लेलें आसा सांजचे स्कुलान कसल्या तरी तेज्या फॅमिलीन तेजें एडमिशन केल्लेलें आसा सो कितें आहा तो सांजचो जो टायम आसा न्हू 1:30 सुमार तेजें स्कूल चालू जातलें सो 1:30 ते 5 पर्यंत तो स्कूल करतलो आनी मागीर 7 म्हटल्यार 7 म्हटल्यार तो घरा पणजेसून आनी तुमकां खबरूच आसा सांजचो टायम हांव फ्री सकाळचो टायम हांव बिजी सो केन्नाय चुकोन मेळ्ळो जाल्यार केन्नाय चुकोन आनी सपनान कितें आहा जे तेजे ते स्कूल कसलें आसा पळय तेतून ताका खंय सपनांकूय वांगडा बसचें पडटलें म्हणजे ताका पळोवपाक गार्डियन कोण तरी सो बिकॉज ऑफ दॅट दे आर ऑल्सो बिजी सो अशें सिस्टम आसा सो मेन म्हणटा ते आतां व्हेरी लेस अमावंटान आमकां आत्माराम व्हिडियोन दिसतलो पण आमी जे कामां करता पळय ती आमी करपाक फुडें सरया आनी कितें म्हणटा ते अशीच आमकां एक दुसरी फॅमिली खंय तरी कोणूय जावं खंयसरूय कोणूय जावं आमी तांकां हेल्प करूंक फुडें सरतली आनी आमची मस्ती फकाणां खाजी चालूच आसता ते तुमकां खबरूच आसा फूल ऑन फायर सारकी न्हू आनी मेन म्हणटा ते तुमचो आशिर्वाद तुमचे ब्लेसिंग्सां खातीर ताका बरें स्कुलान खंय तरी एडमिशन मेळ्ळां आनी ही इज गूड दॅट इज द कितें म्हणटा ते आयज तो दीसभर बिजी आसतलो आपणाच्या स्कुलान शिकतलो आनी शिकलो जाल्यार तो खंय तरी एक बरो व्हडलो जावन बरो खंय तरी बरें जॉबाकूय लागतलो आनी आपणाच्या मम्मीकूय पळयतलो सपनांक पळयतलो इट इज अ ग्रेट थींग आय एप्रिशिएट सच थिंग्स आनी मेन म्हणटा ते कोणाचें बरें जाल्लेलेंच आमकां जाय न्हू आमकां कितें कोणाचें वायट जाल्लेलें नाका आमकां कोणाचें बरेंच जाल्लेलें जाय आनी कितें आसा हांव वेरी सून त्या फॅमिलीक वयपाचो हांव मेळपाक इन फ्यू डेज नॉट एवरी डे पूण तेजो बर्थडे मात हांव सेलिब्रेट करतलो हें डेफिनेटली 1000% शुअर आनी दुसरी गजाल आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां गजाल सांगूंक सोदता म्हाका न्हू मोस्टली कॉमेंट आनी मॅसेज येता वेर आर युअर पेरंट्स काय म्हणून केन्ना तुमकां सांगूंक ना आयज तुका सांगता रिगार्डींग अंकिता जे अंकिता आनी अविनेश तुमी आतां युट्यूबार मस्ती गोवन्स पळयता जे अविनेश आनी जे अंकिता जे आनी अविनेश कितें आहा न्हू तें तुमकां आयज सांगता हांव पयली गजाल अंकिताचे पेरंट्स ना शी पास्ट हर पेरंट्स तेजी मम्मी डॅडी एक्सपायर जाली तेजो डॅडी एक्सपायर जालो 2008 आनी तेजी मम्मी एक्सपायर जाली 2020 हालीं 1-2-3 वर्सां जालीं सो टू बी ऑनेस्ट आयचे डेटीक तेज्या वांगडा कोण ना
नो गार्डियन्स, पेरंट्स, मम्मी, डॅडी, भयण, भाव कोण ना. तेजो भयण हांव, भाव हांव, तेजो बॉयफ्रेंड, एवरीथींग, मॉम डॅड सगळें हांव. असले सिच्युएशनान हांवें आमच्या घरातले प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय. पण आमी कितें करतात जाणा, आमी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक भायर सरतात. कित्याक सरता? बिकॉज वी वील गेट ब्लेसिंग्स. तुमी पयला आसतलें न्हू एक आल्बा कोण आमचे थोड्यांक कॉमेंट सेक्शन चॅक करपाचे सवय आसा. सो त्या कॉमेंट सेक्शनान एक आंटी आमकां सदींच मॅसेज करता, कॉमेंट करता, गॉड ब्लेस यू सन म्हणून. आय हॅव सीन अ लॉट. अंकिताक खूब पळयता आनी तेज्या मम्मीक डॅडीकूय आपूण खूब पळयलां. आनी अंकिताक कशें सफर करता तें आपूण खूबच प्रमाणे जाणा. आमी कितें इतले दीस आमी सांगिनासले कित्याक आमकां लोक मागीर कितें म्हणटाले जाणा, तुमी सिंपती गेन करता म्हणून तुमी युट्यूबार घालता, हा अशें आहा तशें आहा. ह्या खातीर आमी सांगिनासली. पूण एक सदींच एक मॅसेज परत परत येवंक लागली जाल्यार आमकां एक सांगचें पडटलें बाबा कितें पळय तें. ह्या विडियोन आमी तुमकां इतलेंच सांगता, फाल्यांची जी विडियो येतली खबर आसा तितून तुमकां इन डिटेल ईच एंड एवरीथींग सांगता. म्हाजे बद्दलूय तुका सांगता तुमकां कितें पळय तें. अविनेश कोण, कितें, वॉट ही डू, वॉट ही डज, वेर ही स्टेज, ईच एंड एवरीथींग. आनी अंकिताचें तुका आमी बारीक सांगलेलें आसा. आतां सद्या लेट जाल्लेली आसा, डॅड जाल्लेलें आसा. म्हाका एक काम आसलें म्हणून हांव भायर सरलोलो आनी लेट पावलो आनी हो लेट ब्लॉग करता. आयच्या ब्लॉगान तुमी पळयलां आसतलें कितें आसा आनी कितें ना तें. आनी मेन म्हणटा ते आमचे सबस्क्रायबर ऑल द वे फ्रॉम पर्वरी पणजे आमकां मेळोंक येयल्लेले आसा. अशेंच आमकां वाटेर खंयसरूय वयता न्हू आमकां अशें बरें हेतूनच हें जाता. कोणूय येता, धाकटुलो भुरगो येयलो अडकिता, ब्रो म्हणटा आय सी युअर विडियोज, थँक्यू सो मच म्हणटा, आमकां खूब मोटिवेट करता तूं. जाल्यार कोण वाटेर चेडवां आमकां मेळटा, आमकां रावयता. आनी एक तुमकां इन्सिडंट सांगता. एक चेडूं बाबडे धाकटुलें आसतलें एक 10वेंतले 11वेंतले, ते बाबडे अशें रावला आनी म्हाका पळयता अशें. हांव एकलो जाल्लो हें नासलें आनी म्हाका तें पळयता आनी बरें हासरे तोंडान पळयता की हांव फुड्यान येतलो उलयतलो. पण ते चेडूं भुरग्यान हांव वचोन अशें उलोवंक शकना, अप्रोच करूं शकना. आतां ते फुड्यान येयल्लेले म्हाजे कडेन हॅलो म्हटलें जाल्यार आय वील डेफिनेटली टॉक टू हर. पूण खंयच्या दुसऱ्याच्या चेडवाक आमी अशें डायरेक्ट वचोन हे म्हाका कित्याक स्मायल दिताय गो, अशें लोफरपणा फालतूरपणा आमी अशें करूं शकना. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से, दीस लायफ इज व्हेरी डिफिकल्ट एंड व्हेरी कितें म्हणटा तें व्हेरी ही लायफ आहा पळय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सर्वायव. कोणाचे पेरंट्स ना पळय ते. आतां तुमी जस्ट इमॅजीन 16-17 वर्साचेर आसतना तुमकां मम्मी डॅडी ट्युशनाक घालता, तुमकां मम्मी डॅडी सायकल घेवन दिता, मोबायल घेवन दिता. हे 16-17 वर्साचे आसले पळय तेन्ना ते आपणाच्या आवयक घेवन हॉस्पिटलान भोंवताले. कॅन यू जस्ट बिलीव? ते चेडूं आपणाच्या आवयक हॉस्पिटलान घेवन भोंवताले आनी तेज्या वांगडा कोण तेजो भाव, काका, काकी कोण आसनासली. शी इज द ओन्ली वन, ओन्ली वन. आतां असले चेडवाक हांव कित्याक जीव घालता खबर आहा? हांव इतलो मस्ती करी, हांव तुका टू बी ऑनेस्ट म्हाजें सांगता, हांव इतलो मस्ती करी, हांव तेज्या वांगडा लागून इतलो सुदारला खबर आहा. आय वॉज व्हेरी एग्रेसीव. हांव खूब थंड जाला की बाबा पळय तेजी लायफ कशी ती. तेज्या वांगडा कोण ना. फाल्यां आतां हांव पळय आय एम अ बायकर, आय एम बिलोंग टू अ बायकर कम्युनिटी. हांव बायक चलयता, फास्ट चलयता. फाल्यां म्हाका कितें एक्सिडंट जालो, इफ आय डायड समवेर, हू वील लूक आफ्टर अ? हांव तशें चिंत्ता आनी हांवें 2 स्टेप्स फाटीं घेतले. भुरग्यांक आसता न्हू संवय, अरे तुजे गाडयेची टॉप स्पीड कितली, 200 जाता रे. म्हाजे गाडयेची खूब टॉप स्पीड जाता. पण सद्या म्हाजो एक्सिलेटर, म्हाजो जो मूठ आहा खबर आहा ही, म्हाजो एक्सिलेटर असो आसना, एक्सिलेटर असो आसता. कित्याक? आय हॅव फॅमिली, आय हॅव माय फॅमिली टू लूक आफ्टर. दीस इज लायफ. आनी कोणाक मम्मी डॅडी ना न्हू तेका हे दिसतूच खबर आसतलें. म्हाका न्हू एक चेडवान मॅसेज केला आयज, आय सी युअर विडियोज ब्रो म्हणून. आनी टुडे आय सीन दॅट पर्टिक्युलर किड, धाकटुलो भुरगो आपूण पळयला, तेका मम्मी डॅडी ना पळय ते. डू यू नो काय म्हणटा ते? वेन आय वॉज व्हेरी स्मॉल, म्हाज्या मम्मी डॅडीन आपणाक ऑर्फनेजान घातले आनी दे डिजपियर्ड खंय. नाव शी डोंट नो तेका तेजे आवय बापूय कोण, खंयच्या ऑर्फनेजान घातलेले पळय तेंकां सांगूंक मेळना न्हू. नाव दॅट गर्ल तेका कोणी एडॉप्ट केलो फॅमिलीन आनी नाव शी स्टेईंग समवेर इन अ गूड फॅमिली. बट कितें आसता, कोणूय आपणाक सोडला, कोण आपणाची मम्मी डॅडी ही आपणाक खबर ना. अशें दिसता की आयज केन्ना तरी आपूण मम्मीक मेळटलो आनी विचारतलो की आपूण कितें रॉंग केलें की तुवें आपणाक सोडलो. सारकें न्हू? तशेंच ही लायफ इज व्हेरी डिफिकल्ट. हांव भितन ह्या विडियोच्या माध्यमान हांव फुडें सरोन हेल्प करता. कित्याक करता? कित्याक आय हॅव गॉन थ्रू आउट दीस सिच्युएशन. दुसरी गजाल तुमकां सांगता, जे लोक हे विडियो पळयता आसतले पळय ते मनान पळयता आसतले, अरे हांकां व्ह्यूज बरे येता न्हू, पयशे कमयता आसतलो युट्यूबाचेर, सारकें म्हणून
हांव पयशे कमयता आसतलो व्हिडिओचेर, हांव कोट्यांनी पयशे कमयता आसतलो. ही व्हिडिओ म्हाजी काबार जाली न्हू, आतां हांव उलयता पळय ती तुमकां एक क्लिप घालता म्हाज्या यूट्यूब चॅनलाची. तुमी सांगा हांव तितून कितले पयशे जोडटा पळय ते. हो म्हाजो चॅनल मस्तीखोर गोवन्स सामकें स्क्रीन रेकॉर्डिंग जाता आनी रातची पळय कितली जाल्या ते 2.48 रातची दनपारची न्हू. आनी हो म्हाजो चॅनल हेजे एनालिटिक्स पळय आतां पळय सकयल हांगा अर्न म्हणून बरयल्लेलें आसा सकयल लास्ट. हेजेर हांव क्लिक करता, कितें पळयात बिकम अ यूट्यूब पार्टनर. ओके, स्टार्ट यू अर्निंग जर्नी. खंय गेलां हांवें कितें कांयच करूंक ना. सकयल पळयात. ओके, एप्लाय पळय हांगासर सकयल एप्लाय नांव म्हणून येता, हांवें एप्लाय करूंक ना पळय. हे पळय हांव रिफ्रेश करून दाखयता तुमकां पळय, 2दा रिफ्रेश करता पळय. स्टार्ट युअर अर्निंग जर्नी, अर्न इनकम वायल कनेक्टिंग टू फॅन्स अँड गेन ॲक्सेस टू सपोर्ट फॉरम अँड क्रिएट टूल्स. हे पळय कितें आहा म्हाजें सांगात तुमी सांगा. हे पळय यूट्यूब चॅनल म्हाजो परत एकदां तुमकां डॅशबोर्डाचेर व्हरता आनी दाखयता. ही एक व्हिडिओ आहा सारकी, हेजेर ओपन केलें. हे पळय हेजेर ओपन केलें, हांगासर डॉलर येवंक जाय. खंय हा डॉलर? हे पळय हे पळय हें सगळें तुमकां एनालिटिक्स दाखयता. ऑडियन्साच्या फुडें एक अर्न ऑप्शन येता, रेविन्यू ऑप्शन येता, तेजेर रेविन्यूच ना पळय. हे पळय आतां हो चॅनल म्हाजो तुमी सांगा म्हाका पळय सकयल एनालिटिक्साचेर वयता, हेजेर कितें आहा जाल्यार पळयात तुमी कोण तरी म्हाजे व्हिडिओ पळयता तो कोण तरी युट्यूबर आसतलो. हांव देवाचे कृपेन म्हणटा कोण बरो व्हडलो युट्यूबर आसल्या पुरो म्हणून. आनी हें पळय बिकम अ यूट्यूब पार्टनर, स्टार्ट युअर अर्निंग जर्नी. हांगासर एप्लाय नांवाचेर म्हाका क्लिक करूं येता पूण हांवें करूंक ना. कित्याक करूंक ना? बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू शो पीपल, आय डोंट वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब. हांव कितें करूंक सोदता खबर आहा? आय वॉन्ट ब्लेसिंग्स. म्हाका आशिर्वाद जाय तुमचो. आनी म्हाका जाय जाल्यार तो मॉनिटायज चॅनल करूं येता आसलो म्हाका, हांवें करूंक ना. दीस चॅनल इज नॉट अबावट मेकिंग मनी. दीस चॅनल इज ऑल अबावट फन, लव आनी मेन म्हणटा ते मस्ती आनी ईच अँड एवरीथींग अँड गिवींग अ गूड मॅसेज. आमचे जे युथाक गूड मॅसेज दिवपाक. आमी कितें वचोन ओडूंक बसना आनी लोकांक इनकरेज करिना की प्लीज कम अँड सीट इन फ्रंट ऑफ अस, लूक हाव वी डू, इवन यू लर्न वॉट वी आर ट्रायींग टू डू. आमकां पळय आनी तुमी हें कर म्हणून सांगिना. अरे जस्ट इमॅजीन कालच्या व्हिडिओन तुमकां दाखयला एक स्क्रीनशॉट हांवें, एक 9 रुपीज 50 पैसा कोणी धाडलेले. अरे जस्ट इमॅजीन हाव ब्युटिफूल दॅट पर्सन इज. तेका मम्मी डॅडी ना, तेका खबर आहा तेजेर कितलो त्रास आहा पळय. हांवें तेका सांगलां म्हाज्या फुडल्यान केन्ना रडा हांव 2 कानपाटार मारतलो म्हणून. तेका सदींच सांगलें म्हाका रडलेलें आवडना. शी इज अ स्ट्रॉंग गर्ल. तुमकां खबर आहा शी इज अ ब्लॅक बेल्ट, कराटे ब्लॅक बेल्ट. तेज्या आवयक पयलींच खबर आसली म्हाका दुयेंस आसा बाबा, हांव केन्ना तरी हें जातलें, पूण तेका फाल्यां स्ट्रॉंग करूंक जाय म्हणून टू फायट अगेन्स्ट पीपल तेका कराटेक घातलो. कुंग-फू, कराटे न्हू कुंग-फूचो ब्लॅक बेल्ट गावलो तेका. शी इज पावरफूल, शी कॅन कंट्रोल हर सेल्फ. म्हाजी गरज ना तेका, शी कॅन टोटली कंट्रोल हर सेल्फ. तेका फूल पावर तेजेर हें आहा. बट कितें आहा nowadays situation is tough, situation is worst. what we are trying to do is we are trying to help somebody. पण एकदा अशेंच आसता ना, कोणाक हेल्प केलो न्हू इट कम्स तुजेर परत येता, बॅक फायर जाता. सो कोणाक हेल्प केली जाल्यारूय प्रॉब्लम, कोणाक करिना जाल्यारूय प्रॉब्लम. सारकें मगो म्हाजें कितें म्हणटा तें. आमी कितें इमोशनल जावन कितें सिंपथी गेन करून म्हाका कांयच मेळचें ना. चोरे तुमकां सांगता, तुमकां देवाच्यान सांगता, ह्या देवाची शपथ घेवन म्हाज्या आवय बापायची धूय घेवन सांगता, ह्या चॅनलाचेर आमी 1 रुपया जोडिना. आमी हांगासर ही व्हिडिओ जाली न्हू, हांगासर हांव एक व्हिडिओ घालतलो म्हाज्या चॅनलाचे एनालिटिक्स धाडटलो तुमकां. कोणूय यूट्यूब यूज करता और कोणूय हो बरो एज्युकेटेड पर्सन आसा न्हू, तो ही वील डेफिनेटली सी दॅट पर्टिक्युलर व्हिडिओ अँड दॅट पर्सन वील रिलेट टू मी. म्हाका जाय जाल्यार हे चॅनल हांव मॉनिटायज करून अर्न करूं शकता. आय डोंट डू दॅट. म्हाका खबर आहा म्हाजेर एक दीस एकलो कोण येतलो आनी पोटा दाखयतलो, अरे व्हिडिओचेर तूं पयशे जोडटा मरे काय म्हणून. वयर फुडें सरतलो आनी म्हणटलो तूं पयशे जोडटाय मरे काय म्हणून. कोणाक खबर कितले लोक म्हणटा ते. दीस इज द रायट टायम. आयचो हो जो दीस आहा पळय, दीस इज द रायट टायम टू शो यू ईच अँड एवरीबडी.
की बाबा लाईफ कशी पळती. आय हॅव अनदर चॅनल, माझो एक चॅनल हा बायकिंग अविनेश बिग बॉय टॉयज, वेर आय डू मोटरसायकल व्लॉगिंग्स, मोटो व्लॉगिंग, ऑल रिलेटेड टू मोटरसायकल व्हिडिओज. तेजेर तुम्ही म्हणू शकता हांव अर्न करता म्हणून. येस, दॅट चॅनल इज मॉनिटायज. दॅट इज ऑल अबाउट मोटरसायकल. तेतून हे असले व्हिडिओज काय ना, तेतून तुम्ही माझी दुसरी साईड पळयतले, लायक रायडिंग अ मोटरसायकल, डुईंग अ मॉडिफिकेशन टू मोटरसायकल, ऑल दोज स्टफ. हेतून तसले काय ना. हेतून तुम्ही फक्त फाटल्यान एक गाडी पळयता, दॅट्स इट. आनी मदीं मदीं केन्ना हायलायट्स पळयता आमच्या गाडयांचे, ऑर एल्स नथींग. अरे आय हॅव कम फ्रॉम, हांव जे जाग्या वयल्यान येयला खबर आहा, वॉट एवर आय हॅव कम फ्रॉम, आय बिलोंग टू अ मिडल क्लास फॅमिली. आय नो हाव टू रिलेट. म्हाका खबर आहा लोक कशें कितें पळय ते, तो भुरग्याक हांव खूद रिलेट करूं शकता. आय कॅन अंडरस्टँड. अंकिता आमच्याकडे तशें घडला. आतां अंकिता ते भुरगो बाबा, ताका आवय बापूय ना, तो येदो हो भुरगो. हे 17 वर्सां 18 वर्साचे आसले तेन्ना त्याची मम्मी डॅडी पास्ट अवे. ताका खबर आहा वॉट इज एक्च्युअल लायफ इज. बट म्हाका तुमी एक कॉमेंट करून सांगा, आय एम अ मोटरसायकल रायडर. सपोज हांव फाल्यां वयता खंयसर, पणजे वयता, म्हाजी चूक ना, समवन हिट मी विथ द कार एंड आय डायड. सांगा, हू विल लूक आफ्टर अ? पुलिंग अ एक्सिलेटर, गोईंग सो फार, अशें हे ते करून शो मारून दाखयत. हांवें फाटी गेली म्हाजी लायफ. म्हाज्या मम्मी डॅडीन म्हाका खूब सांगलां, बायक ओवर, काम ओवर. ते आतां लेट्स फोकस ऑन युअर लायफ. लेट्स फोकस. यू हॅव अ फॅमिली नाव, 2 फॅमिली आसा पळयात. सो गायज, हेज्या फुडें तुमी ज्यो व्हिडियोज आमच्यो पळयतल्यो खबर आहा, अशीच पळयतले व्हिडियोज. अशेंच हांव मोटिवेट करतलो. हांव कितें जावं, म्हाका कितें वायट बरें कितें जावं, जोर यो थंडी यो, हांव भायर सरोन व्हिडियोज करतलो. हांव अशेंच गरीब लोकांक हेल्प करतलो. हांव खूद मिडल क्लास बॉय. आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी. तुमकां एक मॅसेज दिवंक सोदता ह्या व्हिडियोच्या माध्यमान. तुमचे कडेन तर अशी खंयसरूच अशी फॅमिली आसा की ताका हेल्प जाय आनी नोबडी इज कमिंग इन फ्रंट, प्लीज म्हाका इंस्टाग्रामाचेर अविनेश बिग बॉय टॉयज ह्या इंस्टाग्रामाचेर म्हाका मॅसेज करा आनी म्हाका सांगा अशें हांगासर लोक आसा, प्लीज डू अ व्हिडियो फॉर देम. हांव धांवन येतलो. दीस इज माय वर्ड. तुमी सगळे जाण फुडें सरा आनी म्हाज्या वांगडा हेल्प करूंक म्हाका नाकाल्ले कॉमेंट मारूं नाका. आयज आनी एकल्यान कॉमेंट मारला कालच्या व्हिडिओचेर की अरे यू गेव देम अनहेल्दी फूड. अरे बाबा, वेर आर यू? यू आर स्लिपींग. प्लीज वेक अप, काम विथ अ गुड फूड. आमी ताका तर अनहेल्दी फूड धाडला न्हू त्या भुरग्याक. प्लीज कम इन फ्रंट विथ अ गुड फूड न्हू. एटलीस्ट यू डू गिव अ टायट स्लॅप ऑन माय फेस. बाबा, यू डीड अ रॉंग थिंग, आय डीड अ रायट थिंग. हांवें तांकां फ्रुट्स व्हरोन दिले, 50 रुपयाचे व्हरोन दिले. यू डीड अ रॉंग थिंग. हांव तुका हॅट्स ऑफ म्हणटा. बाबा, एका जाग्यार बसून कॉमेंट मारपाक डिफिकल्ट. हांगाल्यान येदो व्हडलो पावस हें घेवन ना मोटरसायकल घेवन लायफ रिस्क करून ते येदे व्हडल्या जंगलान भितर म्हाका कोणाचें कांय खबर ना. आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट. जायना जाल्यार एटलीस्ट 100 रुपयाची दाळ तरी घेवन वचा. 100 रुपयाची दाळ घेवन वचा. अरे 100 रुपयाची दाळ न्हू, तेंच्या वांगडा 2 मिनटां टायमूच स्पेंड करा. नाकाल्ले कॉमेंट मारता खबर आहा, अनहेल्दी फूड, चिप्स, ऑफकोर्स चिप्स. अरे तो भुरगो म्हाका सांगता भैया आपूण ते केन्नाच खावंक ना. अरे म्हाका ताका दिवचें कशें दिसलें, खावं न्ही, तो सदीत खातलो, थोडी एक दीस खातलो. तुका तर अनहेल्दी दिसलें, प्लीज कम एंड गीव नो समथींग. सारकें असले नॅगेटिविटी न्हू आमी हें करिना, आमी इग्नोर करता. ही व्हिडिओ न्हू गायज चड व्हडली जाता, 16-17 कमीत ते कमी एक 20 मिनटाची व्हिडिओ जाता. आमी इतली व्हडली व्हिडिओ करया नाका आनी तुमचो टायम वेस्ट करया नाका. कोण भायर आसा, कोण बाबडो बिझनस करता, कोण काम करता, ते आमच्या खातीर 15-20 मिनटां काडटा. तांकां थोडीच अर्दे एक वर आमची व्हिडिओ पळोवपाक आसा सारकें. आपणाच्या पोटा खातीर लोक भायर अमेरिकेक, युकेक, लंडनाक आसा. माय पाय मम्मी डॅडी खातीर कितें काम करपाक आनी घरा कडेन धाडटले गोंयान म्हणून. हांव ह्या भावांक सांगता जे कोणी जे भायर काम करता खबर आहा, हॅट्स ऑफ ब्रदर, हॅट्स ऑफ. लव यू ऑल. आय लव यू ईच एंड एवरीबडी. म्हाका कितले गाळयो मारा तुमी हेट करतात जाल्यार, आय लव यू ईच एंड एवरीबडी. सो गायज, इफ यू आर कनेक्टेड टू मी नो इमोशनली, तर तुमी ह्या व्हिडिओचेर म्हाका कनेक्ट जाता न्हू, प्लीज लायक, शेअर, सबस्क्रायब, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ. टिल दॅन, गुड बाय. डोंट फील बॅड, बट वॉट एवर इज ट्रू इज ट्रू. बाय बाय. बाय बाय.